Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. बो पवित्र वेळ, बो पवित्र घडी, कित्याक एक पवित्र जण आज आमचे मदें ह्या आल्तारेर तुका आनी म्हाका पवित्र करूंक आशेता. देखून ह्या जेजूक आमी नामान करया भावा भयणीनो, आमचे तकल्यो आमी बागोवया, सोम्याक आमी दिनवास म्हणया, घे सोम्या म्हजो नमस्कार, प्रणिपा तुका करता सोम्या, उलय सोम्या आयका आतां तुजो साकोरू, तुजी खुशी करूंक हांव आशेता, तुजो पाटलाव करूंक सोम्या हांव पेसाडटा, तुज्या फाटल्यान म्हाका येवंक फरमाय जेजू, तुजे लागीं म्हाका ओड जेजू, म्हाका आकर्शीत कर जेजू. घे सोम्या ओ नामान नमस्कार करया, नमस्कार करया, नमस्कार करया, नमस्कार अर्गा तुका सोम्या जेजू, ओगलाब तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, मान तुका सोम्या जेजू, वाकडी तुका सोम्या जेजू, प्रणिपात तुका सोम्या जेजू, नावाटाव तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, जयकार तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी बसया बाबा भयणीनो. बाबा भयणीनो, खंय तावन म्हाका आदार येता? फ्रॉम वेर डू आय गेट दी हेल्प? खंय तावन म्हाका सकत मेळटा? एक सवाल आमी करया आतां. खंय तावन म्हाका आदार? जाप मेळटा कीर्तन 121. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. हांगा आसा पर्वत, आमी सकल आसां आनी आमी पर्वत पळयता. एकल्याक वयर उबारलेलो आसा पर्वताचेर, हांव म्हजे दोळे उबारतां. सर्वेस्पर तावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ही कीर्तनाची उतरां हांवें वाचली. बाबा भयणीनो, कोणें नदर जेजूचेर घाली तें वाचलें. पोरण्या तेस्तामेंतान पितूळच्या सोरपाचेर कोणें नदर घाली, विकाळ सोरपात तांकां वांस मेळ्ळी, तें वांसलें कित्याक? वयर तांणी नदर घाली. तर भावा भयणीनो, एक सवाल हांव करतां, आज म्हजी नदर खंय आसा? जेजूचेर आसा जाल्यार हांव केदींच बुडाना. कित्याक पेद्रू बुडलो, केदाळ ताणें नदर काडली, केदाळ ताचें फोकस, केदाळ ताची दिश्ट ताणें गुंडायली, आनी एक कडेन दिश्ट गेली, उदकाचेर दिश्ट गेली, तो बुडलो. म्हजें जिवीत तशेंच. जेजूचेर हांव दिश्ट काडटाना हांव खंडीत बुडटां. सवाल येता, फादर, जेजूचेर दिश्ट हांव घालतां, म्हजें मागणें हांव करतां, आराधना हांव करतां, सगळें करतां, पूण म्हज्या घरांत पिडा कित्याक? कश्ट कित्याक? अनवार कित्याक? तत्वार कित्याक? तेंचो सवाल आमी जेजूक विचारया. सोम्या, तूं देव, तुका आतां कश्ट मेळ्ळे, तुवें पळापळ घेवंक नाय, पूण तुवें इतलेंच म्हळें, म्हाका उलो मारा आनी तुमकां हांव आदार दितां. कश्ट नापयस जातात म्हणून खंय सांगू ना भावा भयणीनो. तुजे कश्ट खिणा भितर हांव नाश करतलो, कश्ट आसचे ना संवसारांत, आसतले. केदळ पर्यंत हो मनीस आसा, केदळा पर्यंत ह्या कुडीन स्वास आसा, तुका आनी म्हाका कश्ट आसतले, पिडाय आसतली, तेन्ते सवाय येतली, पूण म्हाका जैत व्हरूंक केदळा म्हजी दिश्ट जेजूचेर आसा. केदळा आदार म्हाका मेळटा, केदळा मात्र तुका आनी म्हाका भावा भयणीनो जैत मेळटा. देखून एक अपुरबायाचें भजन आसा,
एक गीत आसा दीस उदेला एक गीत तुमी आयकलां सोडवण येसो दीस उदेला जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला देखून आमी हर एकली उबी रावया थाळयो पेटोवन हें गीत हें भजन हें स्तुती हें आराधन सोम्या खातीर केलां कित्याक म्हाका हो दीस उदेला सोम्या म्हाका ही घडी उदेल्या तुका आराधन करूंक तुका स्तुती करूंक देखून हर एक राटावळी एकच करया म्हाका राटावळी आसात म्हाका आतां इराराय आसा ह्या वेळी जेजूच्या पांया तळी आमी दिवया आनी तें भजन आमी करया
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही बसलो. तुम्ही पवित्र पुस्तकांत नव्या तेस्तामेंतान टॅबरनाकलाचें फेस्त म्हणून आयकलाय. फीस्ट ऑफ द टॅबरनाकल्स ह्या तंबाचें फेस्त म्हणून फीस्ट ऑफ द बूथ्स एक विवर आसा. जेजू जेरुझलेमाक फेस्ता परबेक गेल्लो. देखून खंयचें फेस्त आमचें कारकुळचें फेस्त कांय सदां तशेंच जेजू ही फेस्ता परबेक येतालो. आतां विशय ऐका. जेजू फेस्ता परबेक येवन बसला एक कडेन. कित्याक देव सकल आसा आनी खंयच्या देवाक आराधन करूं. जेजू येवन सकल बसला. लोक आयला फेस्ताक परबेक आयला. लोक येता वेता. पूण जेजू एक प्रॉब्लेम पळयता. लोक काणी काडटा सिनागोगांनी देवळांत थंयसर दवरता आनी पाटी वेता. देखून जेजू एक प्रॉब्लेम पळयता. अरे हो मनीस आयिल्लो पाटी येता तशेंच गेलो. म्हळ्यार पिडान आयिल्लो पिडा येवन व्हरनच गेलो. बेजारान आयिल्लो बेजाराय व्हरनच गेलो. खंतीन आयिल्लो खंतीनच पाटी गेलो. दुखीन रुदान करून आयिल्लो ह्या समस्ये काले घेवन आयिल्लो समस्ये घेवनच पाटी गेलो. काणीक मात्र भेटयली. ताची पिडा भेटोवंक ना. समस्या भेटोवंक ना. कुटां भेटोवंक ना. जिवीत भेटोवंक ना. कितें पुरा समस्या ते कितें पुरा इरार आय ताच्या मोतीन खंत बेजार आयली तें आलतारे भेटोवंक ना. म्हळ्यार म्हज्या कुडींतान भायर खाल्या ते सगळ्यांक भेटयता. आपणाक भेटोवंक ते मनीस विसारले. कांय म्हजी गत ह्या स्थिती ह्या परिस्थिती अशीच की खंय हांव येता आराधन करता भजन करता पूण हांव म्हाका भेटयना. बाबा भयणीनो मिसा वेळार काणी कोण येतात त्या काणीच्या वेळार आमी उबे रावता. ताका अर्थ आसा. बेश्टें म्हळ्यार पाद्रा पोतें आयलो तेका काणी काडलें आमकां कितें सांगलां उबें रावंक ना. बाबा भयणी ताका अर्थ आहा. त्या काणीक सांगाता जावं पुरो ती फुलां फळां या कितेंय खावची वस्तू या रांदय जावं पुरो ताचे सांगाता हांव ही म्हाका भेटयता. देखून ती कशी पुरशांवर येता की सुम्या हांव ही म्हाका तूं दिता. म्हजे कश्ट म्हजी बेजाराय म्हजे भुरगे म्हजे काम म्हजो न्हवरो म्हजी बायल म्हजें घर म्हज्या घराचें आंगण म्हजे कृशी कितें म्हजो गोठो आसा कितें म्हजें बिझनेस आसा सगळें हांव तांतूं दिता. सोम्या तूं स्विकार कर आनी हे भेटोवण्या वेळार तें पवित्र कर. बदलोवन म्हाका दी. आशिर्वादीत कर. खाना म्हज्या जिवितांत म्हज्या पुतांत म्हज्या दुयेंतें तें घडोवन दी. ताका अर्थ हांव भेटयता. 5,000 लोकांचें उंड्या मासल्याचें जेवण आमी आयकलां वयने बाबा भयणीनो. तें एकच एक अजाप 4 इवांजेलांक वाचूंक मेळटा. मातेव मार्क लूक आनी जुआंव. उरलीं अजापां काली सुरवेच्या 3 वांजेलिस्तान बरयल्यां जाल्यार जुआंव आमकां मेळना. कित्याक जुआंव येयलो वेगळोच वांजेल या ती सुवार्थ आयली वेगळीच. हांवें कित्याक 5,000 लोकांचें उड्या मासल्याचें जेवण हांगासर उल्लेख केले म्हळ्यार तो भुरगो खाली ते 5 उडे 2 मासल्यो दिता. बाबा भयणीनो अजाप पळय. ताचे लागीं आसलें तितलेंच ताणें ताचें सर्वस्व दिलें. अजाप पळया. बरोवन वमतुच्या मापान केदाळा जेजू आशिर्वाद दिता लेका व्हरतो. मीत मेर नासलेली गड नासलेली थळ नासलेली तुज्या आनी म्हज्या चिंतोवंक जायना तितलें तें अजाप थंयसर घडटा. पूण एक कंडिशन आसा. तें अजाप म्हजे सायडीन घडाचें जाल्यार हांवें म्हजे तावन कांय तिशीन दिलां गी. तिशीन तावन इशीन येचें जाल्यार इशीन तावन तिशीन कांय वचाचें बाबा भयणीनो. सोम्या म्हाका दी म्हळ्यार पावना. हांवें काल दिलां. आमी चिंतचें दिल्लें म्हणटाना पयशे गी. जेजूक भांगार धूप आनी रक्तां बळ नाका. पूण ताका एक जाय एक नितळ एक निर्मळ एक खालतें एक दुखेस्त एक पातकी काळीज कशें प्राद्वार आदारले स्त्रियेन म्हळें सोम्या म्हजी पातकां बोगशी. केदें जाकेवान म्हळें 4 वांट्यान हांव फारीक करतां. लुटुल्लें मोसता पूण तेंत ताणें लुटुल्लें कशें बदलिल्लें पळया बाबा भयणीनो. एक पातकी सांज जालो म्हणयत. एक पातकी सांज जालो म्हणयत.
4 वांट्यान फारीक करता. त्या दाला जेजू म्हणालो घरा बाचावी आयल्या. आज तुज्या आनी म्हज्या ह्या कुडीक बाचावी जाय. तुज्या आनी म्हज्या ह्या आत्म्याक सवकसाय जाय, बाचावी जाय. देखून आमी हांगा येयल्या. आमी इतली जाणांक आसा. आज तुमकां हांवें विचारलें जाल्यार तुमकां समस्या आसा की तुमी म्हाका व्हडली मार्केटीची लिस्ट दिशात. कडी जावन व्हडली लिस्ट तुमी सांगशात, फादर म्हज्या कुटुंबांत इतले समस्या. आमची अर्गां पळया तुमी. खंय पुणशेता गेल्ल्या वेळार या श्रायना गेल्यार अर्गां कांय 4-5 मेळटात. पूण आमची तेसावां, आमची कंप्लेंट आसूं दी, प्रॉब्लेम ना. पूण ताच्या सांगाता एक समस्या येताना सोम्याक आमी म्हणया, सोम्या म्हाका ही पिडा दिल्ल्याक तुका थँक्यू. ही पिडा हांव आनी एकल्याक भेटयतां. तुजी पिडा गूण जाता भावा भयणीनो. हें उडास दवरया. हांव तरे फाटी कुमगार व्हरतां. कांय आज 30 घरांनी कुमगार येलो सकाळीं. तातूंत 10 जाणांक विचारल्यार बाये तूं कशी आहे, बाबा तूं कसो आहे, मोर रोंग मागा फादर. आमची उमेद भावा भयणीनो, मोर रोंग मागा फादर. म्हाका दूख फादर. आतां दूख आज तिका, फाल्यां तुका, परवां म्हाका येतात. ती दूख सोडून वचना. मनशाक रागात आनी मांस हाडां आसात, दूख आसतात, दूख आसताच. पूण तसलेच जायते लायकांक हांवें पळयला. थोड्यांक हात ना, थोड्यांक पांय नात. कली उमेद, कलो संतोश, कली एक आतुराय. दे नेवर कंप्लेन. आमकां सेमिनारीन तेकलो पाद्रा पावलो, फादर लॉरेन्स म्हणून. ताचो पांय नातुल्लो. हांव तसो पांय आनी एक पांय केदाळे मसाज करूंक वतालो. तो पाद्रा पापयतलो. 1 वर्स 2 वर्स म्हाका मेळ्ळें. पूण म्हाका अजाप कालें म्हळ्यार एक पांय नातलो पाद्राप. ताणें केदींच म्हाका सांगलें ना नांगी फादर म्हाका एक पांय ना, देवान म्हाका काल्याक पाद्राप केलो. एक पाद्राप केल्ल्याक कशें गी देवान करचें? बिलकूल ना बाबा भयणीनो. ताच्या तोंडार आशिल्लो त्यो हांसो, तो परजळ ताच्या मुखार हांव सोलवालो बाबा भयणीनो. एक तरणाटो जावन हांव सोलवालो. त्या वेळार ब्रदर आतां ह्या जाग, पूण हांव सोलवालो. प्रशांत निवासाक वसा. थंय गेल्यार थोडे आसात पेंगटा सकल पांय आसा, थोडे फावटी कांय ना. अशें म्हजें कितलें बोट आहा पळया तितले बारीक पांय, तितले बारीक पांय म्हळ्यार कांय ना, कातत. पूण ताणें उलयतना तो ताच्या तोंडार आसचे ते उमाळ्यो, ते संतोश आहा पळय बाबा भयणीनो, तुका आनी म्हाका मारून उडयता. खंय तो मेळटा ती उमेद म्हणली सवाल म्हाका आयलें. देखून आमी जिवितांत दिल्ले आशावादी जाया. आशावादी. हांव तुमकां एक घडीत एक दृश्टांत दितां. 2 कोळसुले 1 किलोमिटर वेताले खंय दनयाच्या घरा तावन तळ्या लागीं, तळ्या तावन दनयाच्या घरा पाटी. देखून येवचें त्या कोळसुले उदकाक पुरताले आनी पाटी दनयाच्या घरा वेताले. पूण तातूंत एक कोळसो त्या कोळशाक बुराक आसले. बुराक एक कोळसो बरो आहलो, बेस्ट कोळसो, पळोवंक बारी बरो, कांय उण ना, कांय प्रॉब्लेम ना, ब्रँड न्यू. पूण आनी एक कोळसो ताका बुराकात. हर एक दीस येताना हो कोळसो हांगा तावन थंय पावतना अर्दो कोळसो. समजलें तुमकां कित्याक म्हणून? कित्याक एक कोळसो फुल्ल आसा, बरो आहा, कांय प्रॉब्लेम ना, बरो फुल्ल थंय पावतालो. पूण आनी एक कोळसो तातूंत बुराक आहलें. थंय पावतना तूं उदक करतें खाली, थोडे फावटी सगळें खाली जातालें, इल्लेशें उदक. हाका बारी बेजार आहे कोळसुल्याक. आनी दनया लागीं केदाळे म्हणचेलें, दनया म्हाका बोक्षी, हांव हर एक फावटी बोर न्हू तुजे लागीं येताना हांव अर्दोत पावतां, थोडे फावटी उदक आसना. दनया म्हाका बोक्षी, म्हाका माफ कर, म्हजें उणेपण वळखून घे. हांव त्या कोळसुल्या बरी फुल्ल जावन येवंक म्हाका साध्य जायना. दनी म्हणालो, काले म्हणटा तूं, पळय या पाटी या, तूं म्हज्या सांगता ये सोलोन, तूं खंयच्या वाटेंतल्यान येतालो पळय दाखय पळया. त्याच वाटेल्यान तो दनी आनी तो कोळसो, बुराक पडलेलो कोळसो सोलोन आयले. सोलोन येताना तो दनी म्हणटा, आळे तूं येणे न्हय येतालोय? तेणें कितले पुरा तेंबे पडुल्ले, आज तेणें पळया बरें बरीं फुलां जाल्यान. 5वें पोण थंयसर उमाळून आयला, 5वें तण थंयसर आयला, जीवसाण थंयसर एक जीवसाण जाल्या थंयसर, 9वें थंयसर जाला. पूण तो कोळसो ताच्या वाटेर कांय ना. बेस्ट दिसतालो पूण त्या वाटेंतल्यान कांय ना. पूण तुज्या जिविताक बुराक पडलें जाल्यार तें जिवीत पळय तुजें. तर भावा भयणीनो, आज म्हज्या जिविताक दोंपले पडल्या जावं पुरो,
पूण निराशी जायनाये बगार सोम्या लागीं येया निराशी जायनाये बेजाराय बगिनाये जेजूस अशीन येया देखून एक आपुलबायच्या कांतार आसा जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका तो घेता तुका आनी म्हाका तो आपयता मोगान म्हाका घेता वेच्या पुताच्या वपारीन बापूय अशें रावलो अर्द्या वाटेर रावलो आमी जाल्यार दार घालता म्हणना आयलो गी पुरा होगडावन नांव गणोवन पूण हो जेजू तुका आनी म्हाका बिलकूल पयस करिना तसलो जेजू म्हाका नाका बाबा भयणीनो म्हाका पयस करचो जेजू नाका म्हाका कोंडा लोटून घालचो जेजू नाका म्हाका तूं नाका म्हणलो जेजू म्हाका नाका म्हाका आशिर्वाद दिनातलो जेजू म्हाका नाका म्हाका आशिर्वाद दिवचो जेजू जाय म्हजें उणेपण वळखोवचो जेजू म्हाका जाय ताच्या हिणांत पाटी घेवचो म्हाका जाय आनी तो जेजू हांगा आसा ह्या आल्तारेर तसलो जेजू म्हाका जाय देखून येया हें भजन आमी करया आमच्या हृदयाचेर आमी हात दवरया जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका घेता जेजू म्हाका आपयता परत तें चरण आमी गावया खंती दुखीन बुडटाना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना कितेंच उणेना
Gesù, Gesù. देखून भावा बहिणीनो या जेजू मुखार येताना म्हजो भावार्थ खंयचो म्हजो भावार्थ खंयचो हांव 3 रितीचो भावार्थ तुमचे मुखार दवरतां नॉट ब्लायंड फेथ बट अ ट्रू फेथ अनकारान पडलेलो भावार्थ म्हाका नाका भावार्थ ही मस्त रितीचो हा भावा बहिणीनो विविध रितीचो भावार्थ देखो तुमचे मुखार थोडे भावार्थ हांव उक्तें करता हांव खंयच्या पंगडान पडटा या म्हजो भावार्थ कसो म्हणलो मोठव्या रितीन जेजूचे आशिर्वाद घेवच्या पयलें एक जळक एक नदर आमी घालया आनी एक आटो आमी करया देखून पयलो भावार्थ आसा खंय इंग्लिशान अशें म्हणटात पेसिमिस्टीक फेथ या नकारात्मक इल्लो नेगेटीव भावार्थ म्हळ्यार जेजू आसतना म्हाका प्रॉब्लेम ना केताळा वारें वादळ तेंते सवा पिडा आकांत बिरांत आनी काले मारेकार आयलें पाणांदे पादराड मागीर नंतना वो मनीस तोंडपाशी मात्र पवित्र पुस्तक 10 फावटी वाचला कोण ना वाचूंक कश्ट सोड्या हांवें इल्लें एक्झॅजरेट म्हणटात पळय इल्लें घडोवन सांगलें 10 फावटी वाचला कोण ना वाचलें कशें न्यूजपेपर वाचले वरी सुरवेच्या पानांत हांव तर अकरेच्या पानां इन्फॉर्मेशन खाली पूण हातूंत हांव म्हाका एक म्हज्या काळजागे कांय उतार स्पर्श जाल्ले ना ताका मनशाक बारीक अशी काले म्हळ्यार हांवें फादर वाचला म्हाका एक कोटेशन सांग सायबा तुज्या त्या पवित्र पुस्तकांत तुका एक लागलें एक कोटेशन म्हाका सांग ताका कोटेशन गोतू ना एक अध्याय आनी एक वाक म्हाका सांग हांवें वाचलें पूण थंयसर भावार्थ कांय किटाळ उपजोवंक ना या थंय एक कितें म्हणटात जीवसाण थंयसर येवंक ना एक नकारात्मक भावार्थ जाता आमी सर आसा प्रॉब्लेम येताना थंय बंद मागीर पवित्र पुस्तकी बंद पवित्र पुस्तकांतलें वचन वाचलें तें मोती गिवडा अशें ना तांतू सोम्यान म्हळ्यार मागा तुमी घेतल्या सुद्दां तुमकां मेळटलें बोड्या तुमकां उक्तें जातलें मागीर तेंय उलो करना तें तें बंद जालें कित्याक म्हळ्यार कालचें पेपर आज उपयोग पडना पळय पडटा आयचें पेपर फाल्यां उपकाराक पडटा ना एक दीस न्यूज बदलून आसता कालचें पेट्रोल कालच्याक आयच्या पेट्रोलाच्या प्रायजाचीक बदलून ता उणें जाता सट्टा मार्केट रेटी सट्टा देंवता फाल्यां एकलो मरता आज एक नवो मनीस येता फाल्यां कोण कॉर्पोरेटर बदलता फाल्यां एकलो जिखता परवां एकलो सोलवाता देखून कालचें आयच्याक उपकार पडना पूण हें पवित्र पुस्तक काल आज आनी फाल्यां बाळटा तें उतार बाळटा हेब्रेवकारां बरयलें पत्र 13 अध्याय 8वी वळ म्हणटा जेजू क्रिस्त काल जेजू क्रिस्त आज जेजू क्रिस्त फाल्यां सदां सर्वता तोच तो बदलूंक ना तोच जर तर तो बदलूंक ना ताचे उतारी बदलाना बदलिला जाल्यार हांवें आनी तुवें मात्र आमी मात देखून हो भावार्थ म्हाका नाका बाबा न्हू खंय म्हाका नकारात्मक या तांचें म्हाका प्रेरणा दिना तो भावार्थ म्हाका नाका देखून दुसरो भावार्थ तो अशें म्हणटा वस्तू खातीर खंय या मेटिरियलिस्टीक फेथ मेटिरियलिस्टीक या वस्तू खातीर म्हजो भावार्थ सोम्या म्हाका एक काम दी मागीर हो मनीस ना काम मेळ्ळें मागीर नंतना सोम्या म्हाका रीण फारीक करून म्हाका एक आधार दी हांव कोण घालता
तो आंगवण घालें ताका मेळ्ळी तो मनीस ना मागीर तो गेलो फाल्यां सकाळीं समज येताना परत्यान आयलो आमी कोणी दाक्तेरा लागीं हर एक दीस वता पीड आसतना मात्र येता पुलिसा लागीं सदांय वचून हेंच्या उरल्यार च्या पारतारा ब्रेकफास्ट हाडा पुलिसा लागीं वचून कोणी आमी SI लागीं इन्स्पेक्टरा लागीं सदांय वेता आमी पुलीस स्टेशनाक कोणाक वचोंक नाका बाबा भयणीनो थंय कोणी वचना प्रॉब्लेम येताना मात्र गेले म्हळ्यार थंय आमकां गरज आसा तासो पुलिसाची आतां म्हाका गरज आसा वकिलाची म्हाका गरज आसा पाद्रापाची म्हाका गरज आसा गुरकाराची म्हाका गरज आसा उपाध्यक्षाची म्हाका गरज आसा समाज सेवकी कोण आसात कॉर्पोरेटर कोण MLA कोण आनी कोण PM तांची म्हाका गरज आसा मेटलिस्टीक कित्याक म्हाका गरज आसा देखून जेजून म्हाका गरज आसा देखून हांव आयलो उपकार मागूंक मात नाकात कित्याक जेजूच्या काळार जेजू तसल्यांक हाय म्हणून सांगला हाय म्हळ्यार हाय न्ही हें हाय न्ही हाय काटा काटा म्हणटात पळय वांजलान हो टू यू म्हळ्यार तो एका रितीचो शीण खंय जेजून बेजाराय उसारची शिराप न्ही एका रितीची बेजाराय उसारची करंदाय म्हणटात पळय तशें केदोळ पर्यंत संतती तुजे सांगात हांवें सोंसून वचचें केदोळ पर्यंत हांवें असऱ्यां तुमकां करचें खंय हांव तुमचो भावार्थ जेजून म्हणला इतली असऱ्यां केली जेजूच्या कुर्सा म्हळी कोण रावले मोरी तसो मोगासो शीस जुवांव आनी कांय थोडे पेद्रू खंय गेलो आंद्रू खंय गेलो बार्तोलोमेव खंय गेलो तोमास खंय उपरांत आयले पुरो आयले कित्याक जेजू परतान जिवन जाला पळया जेजू आयला हो काली गज्जे खातीर नास जातल्या काणा खातीर वावूर नाकात नास जावच्या काणा खातीर वावूर नाकात बागार बाळटल्या सासणी जिविताक लब जातल्या तसल्या काणा खातीर वावुरा म्हणटा देखून मेटिरियलिस्टीक या कितें म्हाका सोम्यातोन म्हाका गरज आसा म्हाका जाय ताचे खातीर पयलीं आमी मागया भावा भयणीनो म्हाका आधार दी देवा म्हजो संबंद बरो कर देवा म्हाका तुजें तें होंदून रावूंक शिकय देवा तूं दाखवाल हांव फांटो जो कोण म्हजें तें होंदून रावता एक जावन रावता येतेस्ट फळ दिता तें मागया आमी उरलें सगळें समाज जाता भावा भयणीनो मेन फॅक्टर फ्यूज पयलो घाल्या उरलें सगळें समाज जाता घरचो करंट सामान वळटा फ्यूज सामाना करंट खंय वळचो सगळें घरचें लायन करेक्ट आहा मेन फ्यूज चॅक करया देखून हांगासो फ्यूज चॅक करया सामा हांव एक एक्सटेंशन बॉक्स हाडले बरी चिंत्या हांगासर एक्सटेंशन आसा थंय जावन हांगा फॅनाकी आसा तें प्लग सामान आसा जाल्यार हांगा करंट पावता एक्सटेंशन बॉक्साक पावना हांगासर कितलेंय बरें आसूं दी थंय प्लग पावना जायना जर तर हांगा तो करेक्ट फ्यूज बसोना तो प्लग बसोना म्हजें सिस्टम सगळें सामान आसूं न्ही ती सकत वळची ना कित्याक हांवें तडकळ घाल्या हांवें तें सामान बसोना देखून बसयता देखून तिसरो भावार्थ आसा ऑप्टिमिस्टीक फेथ कित्याक लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 37 वळ म्हणटा देवाक कितेंच असाध्य ना हो भावार्थ म्हाका आसा जाल्यार तो भावार्थ उत्तीम भावार्थ देखून आमी दिंबी घालया त्यात भावार्थान मागया सोम्या तुका कसलेंच असाध्य ना तुज्या चोर संगती साध्य कित्याक तुवें बॉल दिवचो देव तूं आधार दिवचो देव तूं खडप तूं म्हजो आधार तूं म्हजें बुरूज तूं म्हजें कोटें देखून ह्या सोम्या लागीं आमची मागणी आमी समर्पण आमचें करया म्हजें कुटाम आमी हाडया हें म्हजें जिवीत आमी दिवया हें काळीज आमी दिवया आनी थोड्याच वयल्या हप्त्यांत थोड्याच दिसांनी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमी आचरण करता म्हज्या जिवितांत एक पुनर्जीवनपण जावं दी बाबा भयणीनो म्हजें चिंतपाचें पुनर्जीवनपण जावं दी म्हजें उलोवण्याचें नवें जावं दी म्हजो संबंद त्या कुटुंबांनी वाडोवन येवं दी थंयसर एक पुनर्जीवनपण जावं दी खाली जेजून पुनर्जीवनपणां जायना हांवें पुनर्जीवनपण जायचें म्हजें उलोवणें म्हजो संबंद म्हजें नडतें हेरां विशयान म्हजें चिंताप हांव कितें आयकतां हांव कितें करतां हांव कितें काम करतां थंयसर एक नवें जावं थंयसर एक पुनर्जीवनपण थंयसर घडोवन येवं दी म्हणून आमी मागया प्रते रितीन आमच्या बोवारी धग पडल्या दीस येताना सादारण आमकां भायर आमी म्हणटा पळय तंदुरी रोस्ट करतात पळय बार्बिक्यू करतात पळय तशें जाता भायर येताना सोलोवंक जायना हें खर्ग
हें आमी सकण गेला भावा भयणीनो संवसार बरोबर आसलो नश्ट आमी केला भायर देखून सोम्या आमकां बक्षी संवसार तुवें बरें केल्लें आज तो परत्यान रुपांतर कर म्हजे कुटामी रुपांतर कर देवा त्या युक्रेन आनी रशिया मध्ये कितले लोक कितले सोजेर मेल्यात मंत्री वगैरे बसतात बाबा भयणीनो मोरचें कोणे कोणे नासोवचें कोणे कोणे आमचे भुरगे कितले जण गेल्ले थंयसर शिकोवंक पाटी आयल्यात तांचें भविश्य कितें तांणी घाल्लो तो पयसो खंय गेलो कितले जण कोविडान मरण पावले आनी कसली पिडा मुखार येतली म्हणल्यार कळीत ना पूण सोम्या खंयची पिडा आयल्यार व्हडली पूण तूं म्हज्या लागीं आसतना म्हाका कितेंच बेना देखून हें समर्पण करया आनी समर्पणाचें गीत आमी गावया नितळ म्हाका तूं कर नितळ म्हाका तूं कर गे सोम्या गे तूं म्हाका गे सोम्या गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें जिवीत म्हजें दिता तुका गे सोम्या गे सोम्या गे तूं म्हाका गे तूं म्हाका जिवीत म्हजें जिणेंतल्या घडीला एक सुरू आमचा निरासपणांत आसा जिणेंतल्या घडीला एक सुरू आमचा निरासपणांत आसा तूंच म्हजो बरो असो तूंच म्हजो बरो दी म्हाका आसरो तूं म्हाका उजवण म्हज्या अज्ञासो म्हज्या अज्ञासो तूंच म्हजो बरो असो आता आमचे उसळ करया बाबा बहिणी समर्पित मुझे एक कुटाम सांडून पातळीची नितळ म्हाका तूं कर गे सोम्या गे तूं म्हाका Zavia, besama mi gevia, heranki besama mi zavia, gavia gitu yedia wada sakramenta. Yedia wada sakramenta, sejana mangaraya, purbina garbapadla, navyarete adaya.
देवाची सग्रामेताकाय तुज्या कसा सवरास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरकू तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय रास करताय ससनाच्या ससना Amen. Surulang kita kami gayan karya. Pansangko ipata aru. अर्गामी सितात आपल्या जल्मादिसा संदर्भी स्वीडल शायना डिसोजा सा फ्रांसिस सावेरवाडो अर्गामी सिता सिसिलिया वेगस नित्या दरवाडो अर्गामी सिता नील कुएलो नित्या दरवाडो अर्गामी सिता जॉसलिन डिसोजा सान आंतोन पोयलोवाडो अर्गामी सिता डॉमिनिक संदीप डिसिल्वा आणि लॉरेन्स सैंडिस डिसिल्वा सान लॉरेन्स वाडो अर्गामी सिता रॉबर्ट डिसोजा सान सेबास्टियन वाडो अर्गामी सिता फिलोरा डिसोजा सान आंतोन पोयलो वाडो त्या पासून मीस पेटयता जुलियाना कुएल्लो नित्या दरवाडो तशेंच देवातीन जाल्ल्या सर अत्न्या पासून रेझीन मीस दितात रेझीन आनी फ्लॉसी सान आंतोन पोयलो वाडो अत्म्या पासून मीस पेटयता जसिंता डिसोजा सान आन्ना वाडो तशेंच सिसिलिया डिसोजा लुईस फेराओ आनी लिझी कुटिनाच्या अत्न्या पासून
पंपय पयलो वाडो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भावा भयणीनो, आयच्या पवित्र पुस्तकान ह्या सुवार्तेंत असले 2 शब्दात शिस म्हणटा या फारिजे म्हणटात जेजू कांय जीवघात करता गे. कित्याक जेजू म्हणटा हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना, तुका कांय मरता गे, जीवघात करता गे. आनी एक भशेन जेजू हांकां म्हणटा तुमी काळजांत मेल्यात, या आत्मीक रितीन तुमी मेल्यात. तर भावा भयणीनो, आमी जीवघात करच्या विशयान आनी परमस्त कडेन आयकलां, आमी वाचलां तें कुडीन. पूण आत्मीक रितीनी तरेपटी जीवघात जाता, सुसायड जाता आत्मीक रितीनी. कांय करूंक उमेद ना, कितलें केल्यार कांय म्हाका बरेंपण दिसना, देखून आत्मीक रितीन मेला हांव. आत्मीक रितीन म्हजी कुसाडाय जाल्या. कांय तरेपटी जुदास कसो जालो, सोम्या लागीं बरो आसलो पूण हेणें विकृत करूंक पळयतालो. 2 रितीचें जिवन आसलें. देखून बाबा भयणीनो, ह्या आल्ताऱ्या लागीं आमी आयल्या, हांव हें बलिदान भेटोवंक आयल्या. हांव सोम्या, तूं आमच्या काळजाचो वैज, यू आर द डॉक्टर, हें काळीज सारकें कर. देखून हें मागणें आसा जेजू बोळ्या कालत्या काळजाच्या, खर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें बोळें आनी कालतें. तेंच मागणें आमचें ह्या संजेच्या वखदां जावं दी. तो इरादो घेवया, हें बलिदान भेटोवया, उणेपण ओळखून घेवया आनी सोम्याचो आदार मागून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून संतान मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आनी बरें सरून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्या आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजी खुशी पाळून धैर्यान तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी आनी असले आमची देख घेवन पृथ्वीचेर आमच्या काळार तुजी भुरगीं वाडत वसूं आनी तांचें गुणेस्त जिवीत दिसान दीस अदीक परजळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवत चलयता, ससनाच्या ससनाक. गणन पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा दोंगरांतावन भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवट काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मैसे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली. अरण्यान मोरोंक हांगा खाण ना, उदक ना, आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या खणाचो आमकां कंटाळो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदीं विकाळ स्वरूप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेदना लोक मैसरची आयलो आनी तांणी म्हणलें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सर्पाक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्परा लागीं विनंती कर. देखून मैसेन लोकां पासत मागलें
आनी सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, एक पितळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबल्ले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतेली. देखून मोइसेन एक पितळचो सोरोप केलो. देवाचे उतार हे. देवाची वडूप कर. श्लोक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. म्हज्या आकाताच्या वेळार तुजे मुखामळ तूं लिपय नाका. तुजे कान म्हजे सरशी परती. हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. श्लोक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पर म्हणटात त्या नावाक भियेतली. प्रितुमेचे सर्व राय तुजे महिमे मुखार कवचेतले. सर्वेस्पर सियोन शहरा परत्यान उबारतलो आनी आपल्या व्हड्या महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेन्ना गद आदारनातल्यांचे प्रार्थन तो आयकतलो आनी ताची विनाती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. आनी मुखार जणन घेतिल्ल्या परजेन देवाक नावडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतले बरोवन आसूं. कैदेचे विळाप आयकूं मरणाचे फर्मान चल्ल्यांक सुटका दिवं. देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्नान दावन सकला दिश्ट घाली. सर्वेस्परातावन प्रितुमेचेर तांणी नादर घाली. श्लोक. सर्वेस्परा मुझे मागणे आयक आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. उद्गार. Devace uta Opitos Cristo Saca tometa Tosas na balta Vanda tu camisa Mai me bonita Vanda tu camisa Mai me सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुवांव परमाने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेसू परत्यान सांगी लागलो, हांव भायर सरन वेता. तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांतच तुमी मरतेल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून सुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो कांय जीवघात करून कानगेत काय. जेसून जाप दिली, तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे, हांव ह्या लोकाचो न्हय. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सत्मनला करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. ताणें ताका म्हळें, तर तूं कोण? जेसून जाप दिली, तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक? तुमचे विशयांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुन्यांवकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सत्यवंत आनी जे हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बाबा विशयांत उलयतलो म्हूण तांकां समजलें ना. देखून जेसून तांकां परत्यान सांगलें, मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवच म्हणून तुमकां समजतलें.
म्हजेस्तकी हांव कांयच करिना म्हणून आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणून तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगाता आसा, म्हाका तो एकल्याकच सोडिना, कित्याक ताका मांडटा तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून साबार जण ताका सत म्हणूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पाणसंको 120. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेन आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा ओफारीकपणाचो यज्ञ ताचे आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमची पातकां बोगोज आनी आमची अस्कत अदीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां सोलोवन व्हर, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक दैव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरो सोसूंक वचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासोंक तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें,
तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोवी आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेज मनशा पासोत हें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagut pergetuya Jesu melo, Jesu jiwan sana, Jesu noyani tolo. बापा तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उकडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उकडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजाची सोपती भाग्यवन दमदोता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jezu orvi, Tias Jezu sangata, Tias Jezu tăi povitrat mea-cea ekponan, să-l podvedar bapa, să-l făndân, ani vai bau tu ca să-snacea, să-sna. Amen, amen, amen. सुम्यान शिकयलेलें एक मात मागणे तिरकेवून सांगता मुनिया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखाय येवं, तुझी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक मुक्षिता तशें आमकां बोस आनी आमकां ताळून पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचनांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सुरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवत चले येताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरयतली सुभागी. तुवें म्हजे भितरचे पापाक खावना म्हज्या उजवांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. कुंभाराचें गीत पान संकोल 188 188.
दुर्लोभ जेसू उड्या रूपार काळजां राव जेसू जेसू तोय मोचे काळजां प्रकाश पाकर जिवितांतलो काळोख दैवी सक्तेन वाकर आती हंस उड्या वळखून घेता सर्गी कृपा मागता सेंतू गाला वेता तर ये जेसू बोगोस जेसू हर ये गडी सांगा दे जेसू जेसू तू ये मोजे काळजां प्रकाश वाकर जिवितांतलो काळोख निवळून दैवी सक्तेन वाकर प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताच्या निमोगाची थान वाडय आनी ह्या सर्गीच्या देण्याचे जरीशी वसूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवून कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां हात धाडटा. देवाची उडकार जेसू नावी अजापां केल्या सांतां कोणी वरत्या बघता सांतां कोणी वरत्या बघता देवसांताच्या नांवान पळटा कोणे पिडेस बरें सांता बऱ्यां सांगले तो फरमायता म्हज्या काळजांतावन तुका नमान हे संतांतोनी हसर फावटी तुका नमान तूं संवसार दिसार परगण देव कृपेची जेजू आनी तुजे तुज्या सरापी बापा सांप्रास्तसो भोकालतो आनी भो आजापासो उसाव तूं बगी सावन आसाय उडास करी अजपाच्या संता आपल्या संता कवलो मारल्या कोणाकस कुमोक आनी बुसवंत वेकार करूं नाय म्हूण उडास कर तूं कृपेन ग्रेस आनी जेजू बाळासो महामोगाचो इश्ट जाल्ले निमती थीर पातयेन थैर घालयो आनी म्हजे मागणे निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडीसांव तुजो आदार हांव सोदतां. ये संतांतोनी अजापाच्या संता गरजेवंताच्या आदारा म्हाका तुजी कुमोक जाय गरज आसा ह्या उपकाराची. आमचे दोळे आमी दांप्याव आमचे दोळे दमतस आमच्या मोती घेवची पयली संगत सांग पुरो आमचे कुटाम जावंक पुरो आमची भुरगीं बाळां आमचो वावर जावंक पुरो आमचे कश्ट खंत बेसराय कितें सक्कड आमच्या पयले आमच्या मतीक येता त्या सक्कड आमी सदांतून मुखांत्र देवाक समर्पण दिवया.
आमच्या कुटुंबदारांचो उगडास आमी काडया. आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा पासत विविध गांवांनी, विविध शेतांनी, विविध कामां करून आमच्या कुटुंबा खातीर वावुरते आसात. तांच्या मोगा खातीर आमी देवाक अर्घ दिता आसतना तांकां आमी संतांतोनी मुखांतर देवाक समर्पण दिवया. विविध पिढेंक लागोस्टोंच्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास आमी काडया. तांकां तांची पिडा सोंसून व्हरूंक मजत देवाची कृपा लाबून दी म्हणून आमी ह्या घडये मागया. ह्या दिसांनी दावेची परीक्षा जाते आसा. सबार भुरगीं तांचे फुडारा खातीर दावेची परीक्षा बरयता आसतना तांणी शिकल्लें तांच्या मतींत उगडासांत उरोवन तांणी परीक्षेंत बरेदारान बरोवंक जशी कृपा तांचेर आमी मागया. उक्रेन आनी रशिया मदलें झूज बेगीनच काबार जावन दी. सबार थंयसर सैनीक थंयसर लोक थंयसर आज मरण पावला. जायत्यांनी तांचें घर पिडार होगडायलां. जायत्यांनी तांचीं कामां आज होगडायल्यांत. तांचें जिवीत आज कश्टांचें जालां. तांकां सुमेस्तांक थंयसर देव तांकां राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या इगर्जेचें पेंटिंगाचें काम जाते आसा. सबार उदार मनाची दानी मुखार येवन आमच्या फ्रिगेजेच्या पेंटिंगाच्या कामाक तांणी तांचो आदार दिला. तेच परी जायतीं जाणां आमकां कुमो करूंक फुडें येते आसात. तांकां सुमेस्तांक आमी संत अंतोनी मुखांतर देवाक समर्पण दिवया. एक घडी आमी बसया. जायतीं ते सावां हांगासर आमकां फाटल्या हप्त्यांत आयिल्ल्यांत तीं हे परी आसात. PUC शिक्षा भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत जानवाय आनी परीक्षेंत पास जायचें मागून आसात. विल्ल बरयतना सूख सायट नंबर बरोवन उदिल्लो समस्यो परिहार जावंक मागून आसात. एकल्याक भायल्या गांवाक वचूंक बेगीनच विजा मेळचे खातीर मागून आसा. पेंगडाची आनी पाटीची दूख गूण जावंक दोगां जाणां मागून आसात. एकल्याक फ्लायट अटेंडंट कोर्सांत तरबेती सोडून काम लाबोवंक मागून आसा. एका इंजिनियरींग विद्यार्थीक कॅम्पस सिलेक्शनांत पास जावन बरें काम मेळोवंक मागून आसा. आर्थीक कुमोक मेळोवंक 10 जाणां मागून आसात. रेशन कार्ड मेळोवंक एकलो मागून आसा. घराक डोर नंबर मेळोवंक एकलो मागून आसा. रिणा रुपार हेरांनी काणगेल्ले पयशे बेगीनच पाटी मेळोवंक 8 जाणां मागून आसात. ओमान गांवचें सिटीजनशीप मेळोवंक एकलो मागून आसा. कॅनडाची विजा मेळोवंक 13 जाणां मागून आसात. कॅनडांत आसच्या दुवेक बरी भलायकी भद्रती मेळोवंक एकलो मागून आसा. फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 13 जाणां मागून आसात. मुंबईंत फ्लॅट कान घेवंक लोन मेळाशें एकली मागून आसा. चेक मरिफात काणगेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकलो मागून आसा. बांयचें उदक नितळ जावंक एकलो मागून आसा. कुटुंबांत शांती समाधान बरी भलायकी आनी मागिल्ले सर्व उपकार मेळ्ळे खातीर एक कुटुंब नंतर मुखांतर देवाक अर्घ दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कुडीची एलर्जी गूण जावंक मागून आसात. नाक्षांचें फंगल इन्फेक्शन गूण जावंक एकले मागून आसा. तकलेंतलें ट्युमर गूण जावंक एकलो मागून आसा. रीण फारीक करची कृपा लाबोवंक 5 जाणां मागून आसात. उजव्या बावळ्याची दूख गूण जावंक एकलो मागून आसा. एकल्याक दिल्ले 16 लाख रुपये पाटी मेळोवंक एकलो मागून आसा. विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बेगीनच मेळोवंक 2 जाणां मागून आसात.
बोरवेल कोंडूंक परमिशन मेळोंक एकलो मागून आसा घर आनी 20 सेंट्स जागो नांवार जावंक एकलो मागून आसा एकल्याचें फ्लॅट नांवार करूंक भयणीची सिग्नेचर मेळचें एकलें मागून आसा दांताची दूख गूण जावंक एकलो मागून आसा डिप्रेशनांत भायर येवंक एकलो मागून आसा एका लॉयरान कुमो करिशें ताची मोत सोडोवंक एकलें मागून आसा कुटुंबांतलें शांत समाधान पाटी आयिल्ल्या खातीर एकले संतांतून मुखांतर देवाक अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड जागो विकूंक जाय आसचें भावाचें पॉवर ऑफ एटर्नी मेळचें एकलो मागून आसा आस्त बऱ्या मोलाक विकून वचूंक 2 जाणां मागून आसात बरी भलायकी मेळोवंक 20 जाणां मागून आसात बरें काम मेळोवंक 8 जाणां मागून आसात एकल्याची डिलिव्हरी नॉर्मल जावंक एकलो मागून आसा एकल्याक दुबयची ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक मागून आसा एकली नर्सिंग परीक्षेंत पास जाल्ले खातीर ती संतांतून मुखांतर देवाक अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड दवेच्या परीक्षेंत पास जावंक 15 जाणां मागून आसात कंपनींत इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक एकलो मागून आसा दुबयंत वेगेन्स काम मेळोवंक एकलो मागून आसा भुरग्यांचें देणें मेळोवंक 10,000 जोडी मागून आसात दुबयंत एकल्याचें जॉब इंटरव्यू बऱ्यान जावंक एकलो मागून आसा एकल्यान MBBS कंप्लीट केल्ल्या खातीर संतांतून मुखांतर देवाक अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड एकल्याचे दोळ्याची सर्जरी बऱ्यान जावंक मागून आसा एकल्याचें इंटर्नशिपाचें इंटरव्यू बऱ्यान जावचे खातीर मागून आसा घर दुरुस्ती करूंक आर्थीक कुमोक मेळोवंक एकलो मागून आसा जाग्याच्या केसींत चेक मेळोवंक एकलो मागून आसा कॅन्सर पिडेतावन गूण जावंक 13 जाणां मागून आसात पोटाचो समोसो संपूर्ण तरान गूण जाल्ल्या खातीर एकलो संतांतून मुखांतर देवाक अर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड एका भुरग्याचें ब्लड कॅन्सर गूण जावंक मागून आसात कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर एक समोसो बऱ्यान इत्यार्थ जाल्ल्या खातीर 2 कुटुंबांनी समाधान आयिल्ल्या खातीर कॉर्पोरेशनांत जाग्याचें डॉक्युमेंट मेळिल्ल्या खातीर उजवो दोळो गूण जाल्ल्या खातीर 5 जाणां मागून आसात प्रेज द लॉर्ड बरी सैरीक मेळोवंक 9 जाणां मागून आसात आमाल पियोने आनी वायट सुवाय सांडूंक 10 जाणां मागून आसात शुगर BP कोलेस्ट्रॉल आनी गॅस्ट्रीक गूण जावंक 15 जाणां मागून आसात घरांत शांती समाधान माया मोगन एकवट रास करून दी म्हूण 5 जाणां मागून आसात काम केल्ल्याचे पयशे मेळोवंक आनी नवीं बरीं कामां मेळोवंक एकली मागून आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो परत आमी दिंबेर पडया सर्व ह्या तेसावा खातीर मागता आसतना आमच्या खासगीक तेसावा खातीर आमी हे घडी मागया देखून ह्या म्हजे गरजेन म्हाका बुजय आनी इतले पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी हो उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्पणाच्या ग्रासाक दिता म्हूण तुका उतार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी आमेन हे वर्त्या सांतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोल सुख आनवरा देव सरांनी सरांची वर्षाची पिडा पयस आसता म्हूण उपदास कर तुझे मरिपात पिडेस्तान भलायकी मेळटा उसंबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाच्यो सांखळे तुटून पडतात तोंटे उठून सरतात कोरडे पळयतात केपे आयकतात मोने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्राच्यान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय सर पातयेनी तुजेर दवर तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड्या आशे आमी मागता ते सर आमकां सोडून दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन Sant Antoni आमा बसोद विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसनाक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया येसू पदवेदारान सदांची येवच्या देवा बागेवन आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तेज्या गरजांनी बळवून आदार जावन दिलोय क्रिस्तांवची न्हेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर अनवरांतलें सुटाचें आनी सर आमच्या पारकवण्यांनी तुजी ससाय आमी भोगिशें आमकां फावो कर
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफा जो जियेता तुजे सवे जियेता रास करता पवित्रत्म्याच्या एकवटान ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगाच्यानं आज आराधन भक्तीपणी चलोवन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे बसत मागिल्ल्या मनादी बाप राहुल डेक्स्टर डिसोजा उर्वा पंपयमाच्या फिरगेचे सहायक विगार वो अपुर्बेचो संदेश आमकां तांणी दिला तांचो हांव तुमच्या समेच्या नांवान उपकार बावडटां. त्याच परी आमच्या फिरगेजीन सेवा दिनाचे दियाकोन आयवन पीटर कोर्डेरो बुआपुर्ब्यान तांणी नव्यान चलोवन येयला तांचोय उपकार बावडटा. आनी बुआपुर्ब्याचें संगीत गायन करून आमची काळजां मना धन्या देव्या थंय भक्तीपणी उबारूंक आदार दिला. ब्रदर जॉन डिसोजा फेरार पिरगजीचे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. डिवायन वर्ड टीव्हीर यूट्यूब फेसबुकार सगळे हें आराधन मीस 9 ते 4:30 वरांत जावन लाईव्ह प्रसार जावन आसा. फाटल्या 5 वर्सां जावन हर एका मंगळारा लाईव्ह प्रसार जावन आसा. हें डिवायन वर्ड टीव्हीचो अध्यक्ष श्री वॉल्टर शिवन मिंडीस ताचे पत्नीन श्रीमती फ्लोरा मिंडीस तांच्या उदार मनार हें साथ जालां. तांकां आमी आभारी जावन आसा. तांचे पासून प्रत्येक जावन आमी मागता. डिवायन वर्ड टीव्हीचो प्रोग्रामाची जस्विन मस्कडेनस ताकाय हांव देव बरें कर म्हणटा. व्हिडिओग्राफी काडलो श्री विवियन रॉड्रिगस आनी डिवायन वर्ड टीव्हीच्या सर शिबांदेक देव बरें करूं. हर एका मंगळारा 4:30 वरांगासर आराधन मी 9 तुमच्या सर्व तेसां पासत पिडेस्तां पासत आमी प्रत्येक जावन मागता. येवच्या हप्त्यान बागेव तपतो जाल्यार हांगासर मंगळारा येवच्या मंगळारा आराधन मीस 9 आसतलें. आतां निमाणें गीत जाल्या उपरांत हांगा हजर आसल्या गुरुकारांनी एक घडी मेळचें. फाल्यां सांजेर 5:30 वरार सर गुरुकारांनी आनी वाड्याच्या प्रतिनिधींनी एक गरजेची एक ल्हानशी मिटींग आसा. त्या दिसा फाल्यां सांजेर 5:30 वरार सर वाड्याच्या गुरुकारांनी प्रतिनिधींनी ह्या मोठ्या गरजेच्या मिटिंगाक येजय म्हणून हांव उलो दितां. उबी रवया निमाणें गीत. पाण संको 261 261. Păpăceni, pătăceni, păvităt mecinavi. Amen.